पैसे देऊन सरकारी नोकरी दिवपाचें प्रकरण इतलीं वर्सां गाजता. 2 वर्सां पयलीं पुजान आरोप केल्ले, ते परत आरोप घेवन मुखार आयले आनी आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें, म्हणजे जनरल परसेप्शन की ताका कांयच जावचें ना, फुडें कांयच घडचें ना, पोलीस ताका क्लीन चीट दितले, सगळ्यांक क्लीन चीट दितले आनी तशेंच घडलां. एकल्याक तरी जर पोलिसांनी अशें म्हणिल्लें ना हाजेर आमकां आनीक चवकशी करपाक जाय ना, पोलीस तर सतत चवकशी पुराय जावचीच आशिल्ली, सतत म्हणत आशिल्ले ना आमी चवकशी करतात पूण कांय सापडना, कांय सापडना, तातूंत कोण इनवॉल्व ना. आनी आतां तर सामकें क्लीन चीट घेवन पोलीस बावटो दाखोवचो तसो मुखार फलक घेवन मुखार आयल्या. क्लीन चीट्स गव्हर्मेंटातले सगळे लोक क्लीन चीट. ह्याच विशयाचेर आज आमी ही डिबेट घेतात. 2 मानेस्त आमचे कडेन आहात. आमचे कडेन एडवोकेट अमित पालेकार. अमित पालेकार हो आम आदमी पार्टीचो स्पोक्सपर्सन, पूण अमित तुका आमी हांगा आपयलो तो नेसेसरिली एक आदवोगाद म्हणून. पॉलिटिकल तुजो एंगल गरज ना सांगपाची, पण तुका आमी आपयलें कारण तूं दुसरे वेळा जेन्ना लोक म्हणटाले ताणें मुखार येवन, कारण ते ठरावीक पत्रकारां मेळटाले, तूं तांकां सगळ्या पत्रकारां मुखार घेवन आयलो आनी तूं ताका सारकें सार्वजनीक तुवें ताका केलो तो इशू. आमचे बरोबर काशिनाथ शेटे. काशिनाथ शेटयेचें वैशिश्ट अशें, हांवें जेन्ना आयचे डिबेटीक कोणाक घेवचे अशें कांय सोशल एक्टिविस्टा उलयले, तर जाल्यार करप्शना विरुद्ध जो उबो रावता ताका आपय. आनी ताणीच म्हाका कांय जाणांनी नांव सजेस्ट केलें काशिनाथ शेटये. सो तूं एक क्रुसेडर करप्शना संदर्भात एक आवाज गोंयचो म्हणून तूं हांगा आसा. सगळ्यात पयलीं अमित बाब हांव तुजे कडेन येता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय, जेन्ना क्रायम ब्रँचान ह्या सगळ्या प्रकरणाक कॅश फॉर जॉब्स इशूचेर क्लीन चीट म्हणून पोलीस बावटेच घेवन मुखार रावल्यात, आनंदान सामकी दाखयतात पळयात कोण इनवॉल्व ना, कोण इनवॉल्व ना, म्हणजे तांकां सामकी इतली घाई जाल्ली अशे तरेची डिक्लेअर करपाची. हें सगळें पळयतकीर तुज्या मनान कितें तरंग आयले? ते पहिली गजाल म्हणल्यार एक गोष्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय की पुजा नायक हे एक आरोपीच आसा. अजून पर्यंत ताका आमी आरोपीच्या दृश्टिकोनांतल्यानूच पळोवपाक जाय. पण जेन्ना एक आरोपी आयज जेन्ना चार्जशीट फायल जाल्या, आयज जेन्ना ताजेर आनी वेगळें कांय प्रकरण ना, अशा वेळार येवन ते जेन्ना कांय आरोप करता, ते कांय डिस्क्लोजर्स करता, देन यू हॅव टू लूक एट इट सिरियसली. कारण ताका चार्जशिटाच्याय बेनिफिटाचो कांय फायदो जायना, ताका त्या क्रायमांतल्यानूय कांय फायदो जायना की सरकारा कडल्यान कितें तरी देवाण घेवाण जावपाक जाय म्हणून. ताज्या आरोपांत तथ्य आसा काय ना हे इन्व्हेस्टिगेशनान कळपाक जाय आशिल्लें. पण जेन्ना ते म्हाका येवन मेळ्ळे, जेन्ना ते आपले लॉयर आनी ताज्या कोण एका मनशाक घेवन म्हजे कडेन आयले, तेन्ना ताणें 2-3 गोश्टी स्पश्ट केल्ल्यो. पहिली गजाल म्हणल्यार हांवें ताका सांगिल्लें की तुका तुज्या मनान आसा कितें आसा तें तूं मिडियाक सांग, तूं म्हाका सांगनाका कारण तुका भंय दिसता म्हणून तुवें सांगलें म्हणून. दुसरी गजाल ताणें सांगलें की जे इन्व्हेस्टिगेशन करता, जो SP क्रायम आसा, जो DYSP क्रायम आसा, जाची नांवां ताणें घेतली आपल्या तोंडांतल्यान, ताणें सांगलें की ते आपल्याक प्रत्येक एक पर्टिक्युलर डायरेक्शनान स्टेटमेंट कर सांगता म्हणून. नाव इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना आसता, यू कॅन बी अ जज इन युअर ओन कॉज. दीस इज अ बेसीक प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस. जेन्ना अशा प्रकारचे आरोप पुजा करता, ज्या SP क्रायमाचेर किंवा ज्या DYSPचेर जाणें ताणें आरोप केले, ते आरोप करता आसतना ते इन्व्हेस्टिगेशन फर्दर सरकार तांचेच कडेन कशें दवरपाक शकता हो पयलो प्रश्न आसा. कारण दे आर गोइंग टू बी बायस्ड हें ताणेंच म्हणलां. आनी अशें आसतना पयली जबाबदारी सरकाराची आशिल्ली की हे इन्व्हेस्टिगेशन काडून इंडिपेंडंट एजन्सी कडेन दिवचें, प्रॉबेबली CBIक दिवचें, किंवा आमी जशें सांगलें की ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें, रिटायर्ड हायकोर्ट जज घेवचे 2 जाण आनी तांच्या अंडर एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी दिवचें. आरोप आशिल्ले एका मंत्र्याचेर, आरोप आशिल्ले कांय गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर. इन नॉर्मल कोर्स जेन्ना एक आदवोगाद म्हणून हांव पळयता, आमचेरूय जेन्ना आरोप जाले कांय गोश्टी, तेन्ना आमचे संबंदीत सगळ्या लोकांक तांणी स्टेटमेंट घेवपाक आपयले. पण हांगा खंयच ताणें जे पुजा नायकान जे आरोप केले, ताणें आरोप केलो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर जो गोंयचो आसा ताजेर, ताणें आरोप केल्लो आनी एका ऑफिसराचेर, आनी ताणें आरोप केल्लो एका मंत्र्याचेर. हांव समज फक्त मंत्र्याक आपवलो ना, पण त्या दोनाय जे तांचे जे ताणें आरोप केल्ले गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां तांणी अजून पर्यंत स्टेटमेंटाक आपयना. आनी हांव तुजे कडेन येतलोच न्ही, आमचे कडेन वेळ आसा. आतां म्हाका काशिनाथ शेटये तुजे कडेन हांव येता. तुज्या मनान तरंग कितें आयले? ताका क्रायम ब्रँचान सामकें सभे माजार म्हणटा तशें येदें व्हडली सर्टिफिकेट दिली हे प्रकरणान? ना, ते क्लीन चीट अशी दिवंक ना अशी म्हाका दिसता. दे सेड दॅट सध्या तरी तथ्य ना म्हणून दे विल इन्व्हेस्टिगेट अशें म्हाका दिसता. ना रे, तांकां 15 दीस दिल्ली मरे इन्क्वायरी. दॅट इज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. ती प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी ती जायना जाल्यार सुद्दां ती बंद जायना तशी केस. वॉट यू आर सेयिंग, म्हाका तरी केन्नाय कितें मेळत जाल्यार इट वील बी ओपन, आनी कोणें जर प्रूफ हाडून दिले जाल्यार इट वील बी ओपन. आतां आय हॅड सीन वेन अमित बाबान हें केल्लें तेन्ना हांवें पयलें ताणें सांगलेलें आपण 80 लोकांक जॉब दिल्या म्हणून, आनी आपूण आय एम रेडी फॉर द नार्को एनालिसीस टेस्ट. आतां ताणें नार्को कन्सेंट आहा ताजो, ताणें नार्को एनालिसीस घेवपाचें, आनी हे 80 लोक आसा कोण तांची पयलीं नांवां
करपाची. इफ दॅट इज जेन्युइन, ते लागल्या कोण PSI किंवा PI जाले आता ते कोण किंवा कितें लागला ते जर मेळत जाल्यार म्हाका दिसता एक लिंक मेळटले. पूण ते कितें करता थंय म्हाका मातसो डावट येवपा लागला. ते 19 ते 22 अशा टर्मान ते वता. दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. पण ताका कोण तरी शिकयता. 2019 ते 2022 मेरेन हे करप्शन घडलां. पण ताच्या पयलीं ताणें जॉब दिल्या ते तूं तांची नांवां सांग 80 लोकांची कोणाची, आनी ताणें ते स्टेटमेंट आसा ताचे बरोबर. कित्याक ती तूं नांवां दिना? तूं म्हणटा ताजे फाटल्यान कोण ताका प्रॉम्प्ट करता? ती जर तूं नांवां दीत आनी तूं जर नार्को एनालिसीस घेत, वी प्रॉमिस यू टू टेक द मॅटर टू CBI ऑल्सो. तूं दिना कित्याक? ती नांवां पयलीं तुजी क्रेडिबिलिटी कळ्ळें ते दिना म्हणून. जेन्ना पुलिसा कडेन इन्क्वायरी करपाक वता, इन्क्वायरी स्वाभाविकपणान पुजाची ते नांवां दिना. ताणें नांवां दिवंक ना. हांव सांगता ताणें दिवची नांवां. वी आर देअर विथ हर. ताणें दीस क्वेश्चन शूड बी आन्सर्ड बाय अमित साहेब. अमितान ताजे कडेन विचारलेल्यान तेन्ना ताणें सांगलां इफ शी इज गिवींग आनी हे जर क्रेडिबिलिटी मेळटा वी वील टेक द मॅटर फर्दर. बरें अमित बाब, हातूंत भितर एक पयली गजाल, जेन्ना पुजा दुसरे खेपे आरोप घेवन मुखार आयले, तुजे बरोबर ते आयले, हांगा जेन्ना इन्क्वायरी करपाक तांकां CMान लायली तेन्ना स्वाभाविकपणान पुजा ह्या लोकां कडेन पयशे आपणें घेतिल्ले ह्या लोकां कडेन पावयले हें लिस्ट ताणें दिवपाकूच जाय न्ही, कारण ना जाल्यार ते हवेन बाण जातात. सो ते 80 लोक किंवा जे सुरवातेक घेतिल्ले पयशे हांची नांवांच दिवपाक तयार ना. पयली गजाल म्हणल्यार ताचे कितें आरोप आशिल्ले, ताणें कितें म्हणलें तातूंत भितर म्हजो संबंद ना. हांवें ताका फक्त मिडिया समोर हाडलें कारण ते म्हणपाक लागले आपल्याक भंय दिसता, आपल्याक स्टेटमेंट करपाक लायता. बाकी जेन्ना हांव ताच्या एडवोकेटा कडेन उलयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें की पयली गजाल म्हणल्यार ते आरोपी आसा, ताज्या उतरांचेर कितलो भरोसो धरप हो एक पयलो प्रश्न आशिल्लो. ताजे भायर हांव कितें म्हणटा, ताजे भायर वील व्हेरीफाय. तूं तितलेच तांची 80 जाणांची नांवां दी. इफ इट इज ट्रू वी कॅन व्हेरीफाय इट. आनी तातूंत जर आमकां तथ्य मेळ्ळें जाल्यार वी वील टेक इट फर्दर. आय विल टेल यू वन थिंग. वन इज दॅट पयली गजाल म्हणल्यार काशीनाथ बाब इज नॉट एन इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. हियर इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर टू डिफरंट इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. इट वॉज दॅट ड्युटी टू फायंड आउट हू दोज 80% आर हुम शी गिवन जॉब्स. ते म्हणटा आपूण हाज्या पयलीं पयशे दिवन जॉबां दिली, ते पयलीं फायंड आउट करप हें खरेंच इम्पॉर्टंट. कारण जाणी ही जॉबां घेतली हे पयशे दिवन ते तितलेच जबाबदार आसा ह्या क्रायमाक. आनी इट इज पयशे दिवप पयशे घेवप हो एक क्रायम. ते नांवां दिता ना दिना हो एक इश्यू. पूण कांय जाणां CMाक ताज्या घरा कडेन वचून मेळिल्ले आनी ताणें सांगिल्लें की आमी पुजाक पयशे दिले. हें लिस्ट तर CMा कडेन आसतलें, पुलिसा कडेन आसतलें. CM इज ऑल्सो होम मिनिस्टर. तर ताणें हें लिस्ट पुलिसांक ते लोक दिसताले मरे टीव्हीर ताका CMाक सांगतात. इन्व्हेस्टिगेशन जर नॉर्मल कोर्सान वचत जाल्यार पयली गजाल म्हणल्यार सो मोटो कॉग्निजन्स घेवन हाजेर FIR रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्लो. इमिजिएटली अ फ्रेश FIR इफ रिक्वायर्ड. SPन आज स्टेटमेंट नवें स्टेटमेंट केलें इन्व्हेस्टिगेशन चलता आसतना की नवें स्टेटमेंट करता आसतना ताणें सांगलें की हे नवें आयलें म्हणून अशें. हे पयलीं कित्याक घेवन आशिल्ले? वाय द इन्व्हेस्टिगेशन? वॉज दॅट शॉडी इन्व्हेस्टिगेशन? वॉज इट बायस्ड इन्व्हेस्टिगेशन? आज पुजाक परत एक्यूज म्हणून हाडप, पुजाक परत एक्यूज हाडप आनी तातूंत भितर जे कोण दुसरे एक्यूज आसा तांकां सगळ्यांक एक्यूज करप. It could be a fresh investigation or it could be additional investigation in existing crime. They have a right to file additional charge sheet by 173(8) प्रमाणे further investigation can be done. Further 173(8) आता ते BNS चेंज झाले. They are avoiding to do it. Kashinath Babu will also agree. I feel that there is some kind of a cover up which is being done to probably cover up her trail from 2012 onwards or 2012 किंवा ताज्या मागीर जे ते म्हणटा आपण इतली वर्सांनी पयशे घेतले म्हणून. सो इट कॅनॉट बी दॅट आपण इतल्या पिरियडांतल्यान इतल्या पिरियडाक घेतले ना, इतल्या पिरियडाक घेतले ना. म्हणून थंय जेन्युइननेस म्हणून ते भायर उडयतात. ते जेन्युइननेस मेळना ताजी. जेन्युइननेस ताणें स्टार्टिंगच्यान पयशे घेतल्या भारतांतल्यान. ऑल्सो कम आउट क्लियर एंड से बाबा आपण हे अमक्या टायमार केलें. ते कितें करता एकाच मनशाक कित्याक टार्गेट करता आनी कितें 3 जाणांक टार्गेट करता दॅट इज रॉंग. ताणें सारकें सांगूंक जाय खंयच्या बायल मनशेक पयशे दिले किंवा कितें केलें ते ताणें. म्हाका एक सांग, 2012तल्यान आमी धरया, 2012तल्यान ते पयशे घेत आहा. आजवर पयले कशें आशिल्ले एज पर माय म्हणजे आमी सिटीजन इन्व्हेस्टिगेशन करतात दॅट इज नॉट अ करेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन बट वी डू इट आनी दॅट हॅज नॉट ते प्रूव बीव करपा जायना. पूण एक 2012तल्यान तुवें 4 जाणांक लायले, ते जेन्युइन घेतले पयशे दिले, तातूंत तुवें फेथ क्रिएट केलो आनी कितें केलो अशें धरुया. सर हे इन्व्हेस्टिगेशन तू जर ते दिशी आनी तुवें सांगला आतां नार्को शी हॅज टू गो एंड डू द नार्को. नार्को केल्यार आजवर तसो ते काय वचून एक नार्को मशीन आहा थंय वचून आपलें तोंड घालेन अशें जायना न्ही तें. जेन्ना ते सांगपा वता आपण नार्को तयार आसा
आनी जेन्ना पुलिसा कडेन ते ताणें बरोवन दिवपाक जाय सर की ना, ताच्या ते हातांत- कित्याक बरोवन दिवं सी पळय आतां हो पब्लीक इश्यू consent जालो दिवता. ना, See, ना, basically ना, share ना, given or ना, ना, consent. नार्को नाही, तशें नाही, सर नाही. नार्को तसो करपा येना नाही, नार्कोक तुजो सगळें consent बरोबर जाय. हांव तें म्हणना तो मागीरचो इशू हो जेन्ना पब्लीक इशू जालो आनी जेन्ना लोकां मदीं एक हुस्को निर्माण जालो की करोडो रुपये दितात सरकारी नोकऱ्यो पयशांनी घेतात हे तूं मान्य करता काय ना तुवें सरकारी नोकरी आता ते बंद जाला कित्याक वी नो दॅट नाव स्टाफ सिलेक्शन पण ते आमी मागीर हाडया आतां पळय आतां तें बंद जालां कितलें बंद जालां तुका तुज्या आकलना प्रमाणे बंद जालां अजुनूय लोक म्हणटात की दुबाव लोक ना ते सोड monitoring. हांव तें म्हणना म्हाका म्हणटा तें अशें 2012च्यान जरी ते आरोप करता आसले नोकऱ्या खातीर पयशे दिवपाचे प्रकार आमी कितले वर्सां पयलीं that आयकले is वेल्यान तर आमी आयकले एक नार्वेकार नांवाचो एक मंत्री आशिल्लो Correct. तो खंय पयशे घेतकीर नोकरी दितालोच हय. प्रामाणीक तो कार्डा दितालो रेड कार्ड येलो सो कार्ड म्हणजे मटक्याचे धंदे कशे इट इज इलिगल बट इट इज प्रामाणिक. अशें म्हणजे पण सो तेच. आतां ती हॉनेस्टी उरूना ना. राजूबाब पयलीं म्हणजे सरकारी नोकरी ह्यो खेरापतींनी ज्यो पयशे दिवनी वाटपाक Exactly. फुकट वाचपाक Exactly. आज जेन्ना एक मंत्री ते उबो vote रावता bank आनी politics. स्टेटमेंट करता की हांवें इतल्यो नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून त्यो Exactly. नोकऱ्यो तुज्या बापायच्यो न्ही सारकें त्यो जो गरीब मनीस आसा जो सामान्य नागरीक आसा तो शिक्षण करून जर ताणें ती ऑनेस्टली घेवपाक जाय नोकरी आनी ताका ती प्रामाणीकपणे मेरिटाचेर मेळपाक जाय जेन्ना तूं म्हणटा की आपूण नोकऱ्यो वाटल्यो म्हणून त्यो तुवें वाटल्यो जाल्यार इट्स अ क्रायम इनफॅक्ट हायकोर्टान किंवा कोणे तरी सो मोठो दखल घेवपाक खंयच्यान वाटल्यो पूण परिस्थिती म्हाका आसा, ज्या लोकांनी पयशे दिले आज तांची परिस्थिती कितें ते ताजो विचार कोणूच नाही, करना म्हाका काशिनाथ शेट्टी 2 लाख कोणी 5 लाख भांगरा विकून दिल्या लोकांनी तूं पयशे सोशल एक्टिव्हिस्ट म्हणून आयला आनी तूं करप्शना अगेन्स्ट एक क्रुसेड चलयता म्हणून लोक तुजे कडेन एक प्रामाणीक सरकारी अधिकारी म्हणून पळयता आनी तूं सरकारी अधिकारी आसूनय ह्या डिबेटाक आयला म्हाका तुजे कडेन जाय तें अशें की जेन्ना पुजा नायकान आरोप केलो ते कितले जेन्युइन आशिल्ले म्हणजे बाबा सरकारी नोकरी सगळे लोक जाणा पयशे घेतात सो ताणें पयशे दिले आसतले हे आणि नोकऱ्यो दिल्या आसतल्यो वा, हे तूं मान्य करता. ऍडमिट करता Very ताणें good. कितें तरी सेटिंग करून केला आसतलें ना म्हणना सारकें. दॅट इज ट्रू सारकें. पण ते प्रूव्ह करपाक कितें तरी जाय ना ना कित्याक तेच म्हणटा हांव प्रूव्ह करपाचें काम सरकाराचें पुजा नायकाचें न्ही हय जेन्ना असेंब्लीन भितर ऑपोजिशन जेन्ना आरोप करता तेन्ना त्या आरोपाच्या मुळान वचून ते तपास करप हे सरकाराचें काम आसता करेक्ट सो पुजा नायक जेन्ना आरोप केले सरकारा कडेन इतले मरे IAS IPS सामके व्हडले व्हडले अधिकारी आहा मरे सरकाराच्यान इन्क्वायरी करपाक जायनाशिल्ली नंबर 1 सरकाराच्यान पुलिसांक घालून इन्क्वायरी करपाक जाताली तो म्हणटा तशें सरकारान एक कमिशन अपॉयंट करपाक आशिल्लें हायकोर्ट जजाक घेवन हें करपाक जाय आशिल्लें काय ना कारण निमाणें हातून भितर सरकार धुक्याचें सगळें आयलां सबंद सरकारी यंत्रणा धुक्या सगळें आयल्या सो तुजें हाजेर मत कितें So that is a discretion of the government न्ही सगळें करताले किंवा तू हांव तुका तें विचारना तुका हांव एक्टिविस्ट म्हणून प्रश्न केला सरकारान ज्या पद्दतीन इन्क्वायरी केली क्रायम ब्रँचाक घेवन हय तागेले तेच लोक मरे ठरयताले अशें जालें ना तें क्रायम तशें जर तुमकां देर आर वेज ऑल्सो आतां सरकार जर करना तुका रायट आहा हायकोर्टान वचून करपाक तू कित्याक करना कोण अमित बाबांनी वचपा आतां हायकोर्टान आमच्या हायकोर्टात जज आमचे आयकतात मरे आयकूनय मरता ह्याने ताणें करून दे कॅन डू इट अँड दे कॅन हांवें एज अ सिटीजन ऑफ दीस स्टेट एज अ पर्सन हू फिल्स की हातल्यान लोकांचे गरिबांचे पयशे गेले आनी कोणा कडेन आयपतूय ना कंप्लेनी करपाच्यो त्यो सारकें हांवें आनी भितातय बी भिताय सो हांवें ताज्या लॉयराक सांगला की बाबा पळय तूं जर दिसता की पुजा उलयता तें खरें म्हणून ताका मिडिया समोर आमी हाडले ताका आज भंय ना कारण आज ताचे कोण वांकडे करूंक शकना कारण आज ते शी इज इन पब्लीक डोमेन आय हॅव टोल्ड अ लॉयर यू प्लीज टेक स्टेप्स म्हणून ताणें आमकां कितें दाखयलां ताणें आमकां बिलां दाखयल्या फोनाची जे फोनाचे फोन म्हणटा ते पुलिसांनी आपले बिचोले घेतलो फोनाचो IMEI नंबर आसा फोनाचे डिटेल्स आसा इट इज व्हेरी इझी आमचे काडटात तुमी तशेंच त्या ऑफिसर्सांचे काडा 2012च्यान आतां पण कितें मेळटा तें काडा सगळें मेळटा न्ही IMEI नंबर मेळटा कॉल्स SMS कोणाक खंयच्यान आयली ती येता बरोबर टावर लोकेशन मेळटा हे सगळें आसा अवेलेबल फॉर क्रायम ब्रांच टू फायंड आउट वेन दे डीड इट फॉर अस दे कॅन इजिली डू इट फॉर देम कित्याक काडना ना इट इज अवेलेबल आमचे काडले तांणी 6 वर्साच्या मध्ये म्हणजे पॉलिटिकल जर वेंडेटा काडपाक जाय जाल्यार जर तुम्ही ते करूंक शकता अमित बाब जाल्यार वाय नॉट दिस एक तो मुद्दो जालो दुसरे ज्या लोकां कडेन पयशे घेतले सगळ्या 80 जाणांची नांव ताणें दिवं ना दर्या ते काय कारणाक लागून ते दिना आपोवंक जाय ताका परत इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवंकूच ना तेच म्हणटा न्ही म्हणजे पुलीस भिले नार्को करपाक पुलीस भिता एक्झॅक्टली आर पुलीस अफ्रेड टू कॉल पुजा सो दॅट
शी कॅन रिवील समथींग मोर ऑर डेंजरस विच इज गोइंग टू हार्म भारतीय जनता पार्टी अशेंच खंय तरी दिसपाक लागला. फाटले आता 1 म्हयनो पोलीस सपोज डुईंग देअर इन्व्हेस्टिगेशन पुजाक परत आपोवंकूच ना. पूजा And they closed the investigation. नार्को करपाक इफ शी इज रेडी फॉर टू डू नार्को दे शुड हॅव डन. तांकां ते सुद्धा कळपाचे हे फुडें ताका पळय 19 ते 22 कोणे सांगला ते घालपाक. दॅट वूड हॅव बीन ऑल्सो ओपन. कित्याक ते पयलींच्यान करत आयला पूण ते स्पेसिफीक पिरियड दिता. सारकें तो पिरियड कित्याक तुवें पयलीं नोकऱ्यो दिल्या तातूंत पिरियड तूं दिना, हांगा तू पिरियड दिता. बरोबर. बरं तूं न्ही कितलीशी अशी गव्हर्मेंटाची पोलिसांची सुद्धा प्रकरणां धसाक लायत आसता. क्रायम ब्रँच ही इन्क्वायरी करपा खातीर कॅपेबल आसा. क्रायम ब्रँचा कडेन क्रेडिबिलिटी आसा. क्रायम ब्रँच येदे व्हडले जेन्ना अधिकारी तातूंत इनवॉल्ड आसतात, एक येदो व्हडलो पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसता, तांकां धैर्य जावंक शकता. आतां पळय 2-1 काल सुप्रीम कोर्टान आमचे व्हडल्या गोंया म्हणजे ओल्ड गोवाचे सायडीचे ते कितें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर घेतला. करेक्ट. काल तांणी ते एरेस्ट आसा डिजिटल एरेस्ट पॅन इंडिया घेतला. सारकें. तू जर घालची हायकोर्टान आणि सीबीआय इन्क्वायरी मागची, वाय दे विल नॉट गिव्ह हे सगळे पॉइंट. ना बट सीबीआय ऑल्सो इज अंडर गव्हर्मेंट. सीबीआयचे ऑफिसर्स सेंट्रल गव्हर्मेंट अपॉइंट करता. ते You can ask for a judicial commission also. That you can ask before the honorable high court. कारण हातूंत भितर एक सबंद गोंयच्या राज्याचे प्रशासनाची प्रतिश्ठा इनवॉल्ड आसा. बट एक फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी हाजे फुडें एक धाक निर्माण जावचो की बाबा सरकारी नोकऱ्यो हाजे फुडें योग्य मनशाक मेळटल्यो. पूण सध्या तरी वॉट आय हॅव सीन आनी वॉट वी मॉनिटर इज गोवा स्टाफ सिलेक्शनान आमी पळयला सध्या तरी बेस्ट लोक आयल्या आनी कांय तसलें जायना. आमी वी आर ऑफ द हे आणि फाटी जीपीएससीन कितें जालां ते आतां भायर सरला आनी दे आर टर्मिनेटिंग आनी ताजे एफआयआर सुद्धा सुप्रीम कोर्टान सांगला प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन इज नॉट कंपाउंडेबल ते सुद्धा आयला. सो आतां हे वयले आनी स्टाफ सिलेक्शनान बाबतींत जायना. एक स्टाफ सिलेक्शन वॉट अबाउट गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन दॅट ऑल्सो विल गो इन लायन विथ दॅट नो. कित्याक तांचे एज पर मी दे इंटरव्यूज फक्त ओरलाचे मातशे कॉम्प्लिकेशन्स आहा, बाकीचे सगळे दे गो इन लायन. I'll give you my personal example. If I had agreed to pay a bribe in the year 2002 सुमारच्या आसपास काय 2004 अशें म्हाका आतां एक्झॅक्ट लक्षात ना, I would have been a government servant with him. I could not afford to pay because म्हजो बापूय त्या वेळार मिडल क्लास आनी त्या वेळार 7 लाख ब्रायब मागिल्ली म्हजे कडे दिवपाक म्हजी कॅपॅसिटी नाशिल्ली. खंयचे वर्स जालें तुवें? 2002-2004 हांव चवथो आयिल्लो गोंयान जीपीएससीन. ओके. आनी इंटरव्यूक म्हाका अशा तरेचे प्रश्न विचारले गेले की जाची आन्सरां म्हाका खबर ना तांकांय खबर आशिल्ली. सो 50तले 0 दिल्लो म्हाका त्या वेळार, अजुनूय याद येता म्हाका. सो त्या वेळारच्यान अजून पर्यंत हें चलत आयलां. लक्षांत दवर. सो ही गजाल एक सामान्य मिडल क्लास मनीस जो म्हजे सारको आज हांव सक्सेसफूल लॉयर जावं पण म्हजो जर आज एज अ मिडल क्लास फादर्स मिडल क्लास सन आय डिडंट हॅव द कॅपॅसिटी टू पे. आय नो आतां कितले जाण आसा जाणी भांगरां विकून पयशे दिले पुजाक आसतले, जाणी भांगरां विकून कोणाक पयशे दिले आसतले, घरचे जागे विकून पयशे दिले आसतले. ताजी जबाबदारी कोण घेता? सी देर इज अ सामाजीक जबाबदारी आसा जी म्हाका दिसता. तूं म्हणटा सामाजीक इट इज सामाजीक जबाबदारी तुजे सारके मनशाची नाशिल्ली की बाबा सामकें नेटान फुडें येवन हे प्रश्न धसाक लावप. तूं जसो कोर्टाक वता, तूं जसो पोलिसांक सरकाराचे दबाव हाडटा, सीएमाचे दबाव हाडटा, तसो दबाव तुजो व्हडलो दिसलो ना. तो पळय सगळ्यात विशय हांवूच घेवं शकना न्ही. हांव शिवाजी जावन सगळ्या कडेन हांव एकटोच ना न्ही. बरं हांव अशें म्हणटा सामाजीक कार्यकर्ते फेल जाले. आमची पॉलिटिकल सिस्टम खंय आहा? ऑपोजिशन म्हणजे कितें आशिल्लें? जर आज पर्रेकार जर ऑपोजिशन लिडर आसता तो हें सगळें आतां जिल्हा पंचायतीचो इशू जावपाचो. राजू बाब तुका एक गजाल ऑपोजिशनूच वता आनी दे गो ते उडके मारता आनी रुलिंगान वता, मागीर ते कशें जातलें? राजू बाब एक गजाल लक्षांत दवर. यू डोंट ब्लेम सोशल जे आज करता पळय एक्टिविस्ट आसा कोण आसा सगळे बाबले आपल्या पर्यंत काम करता. आज गोंयचे लोक करप्ट जाल्या. ही परिस्थिती आसा ही मान्य करपाक जाय. कारण प्रत्येकाक दिसता की तो चोर आसूं दे पण म्हाका काम करता म्हाका पावता. सो whom is to be blamed? आज जेन्ना तांचेर येता तेन्ना तांकां दुःख जाता. गोंयकारां अमित पालेकर एक पॉलिटिशियन स्टेटमेंट करता तो म्हणटा वोटर्स आर करप्ट. तू कितें म्हणटा? ना, वोटर्स आर नॉट करप्ट. वोटर यो म्हजे बरोबर काशीनाथ बाब यू कम फॉर कॅम्पेन एंड यू विल सी वॉट इज द सिच्युएशन. आज ऑनेस्ट वोटर जर ऑनेस्टली वोट करप जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे 7 वयर येवचे ना निवडून गोंयान. लक्षांत दवर. मतदार पळय जो करप्ट जाला तो पॉलिटिशियन पळोवन जाला मरे. कित्याक जाला? कारण ताका दिसता पॉलिटिशियनांनीच करप केला ताका. तांची परिस्थिती जाली अशी की हो फाल्यां मेळना न्ही. हांकां जर वोट दिले
सिंपल तुमकां सांग, हांकां सुद्दां वोट दिले, हांचो जो उठतलो आनी तो बीजेपीन वतलो, मागीर आम आदमी कितें use पार्टी वचून वचूना. आम आदमी वचले, पार्टी फुडें वचूं शकता. नाही. आम्ही ती गॅरंटी लोकांक दिल्ली. आमचे 2 आशिल्ले व्हेरी इझिली वचूंक शकताले, पण ओपोजिशनान रावन बरे तरेन काम केलां, बरे तरेन काम करता आनी ऑनेस्टली काम करता. हांव ताका पॉलिटिकल प्रश्न कित्याक विचारनाशिल्लो जाणा, कारण बीजेपीचो कोण ना जाप दिवपाक. म्हाका तुजे कडेन जाय येवपाक. काशीनाथ शेटये, म्हाका सांग, गोंयची पॉलिटिकल सिस्टम जी पळय करप्ट जाल्या, मागीर इलेक्शनाक पयशे दिवचे पडटा, तुका तिकेट मेळून जायना. तूं म्हाका गोंयचीच न्हय, all over the world. म्हाका एकलो सांगतालो, सर, इट इज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन गोवा. हे तुमच्या सगळीकडे त्याच चालला. तू फुडली डिबेट प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंटवर. सो आम्ही आता ह्या गोष्टीचेर करप्शनाचेर आनी क्रायम सिनाचेर. आजवर तसो की हाजे फुडें गोंयांत फ्युचर ना. आसा कारण निमाणे निष्कर्श आमी ताजेर येतले मरे. जॉबाक पयशे, वोट जिखून येवपाक पयशे, मंत्रीपद मेळोवपाक पयशे, ट्रान्सफरीक पयशे, आनी आनी कितें तर कोणाचें राज्य चल्लें गोंयांत. ज्या दिसा तुवें म्हाका ज्या आय एग्री विथ न्ही, तुवें ज्या ज्या दिसा गोंयचो मनीस उठ्ठलो न्ही, हे उरचे ना, हे आड घालतले. पयर जाले न्ही तशें जातले ते. हांव 100% म्हणटा, गोंयच्या मनशाक उठोवपाची, ताजे भितर जागृती, असंतोशाक भडको करपाची कापस्ताद आशिल्ले विरोधी पक्ष नेते लागतात. पर्रीकार आशिल्लो तो आमी लोकांक करता. पिडयतालो. आमी करता प्रयत्न. पण मागीर तूं जेन्ना अमित बाब तूं जेन्ना पुजाक घेवन मुखार आयलो, ताजे नंतर तूं मातसो थंड पडलो अशें दिसना? ना, पडूं ना. अशी म्हजे जॉब आशिल्ले ताका मिडिया समोर हाडपाचें. ताजे मागीर जेन्ना पुजा अजुनूय सांगता, आमकां दिसतालें पडत जाल्यार पुजा पॉलिटिकल जातले. आय डोंट वॉन्ट टू मेक पॉलिटिकल जावं न्ही. पर्रीकार मागीर सगळे देवूय इन्वॉल्व जाले, आमची नवदुर्गा इन्वॉल्व जाली, कटमगाळी जाले. हांव वचून आयलो. हांव त्याच दिसा गेल्लो थंय. हांवें त्या दिसा कितें हें केलें की जाणी घाराणी घाली, आनी जाचे खातीर घाराणी घाली, तांणी म्हज्या समोर म्हज्या बरोबर नवदुर्गेच्या घाटी सकयल उबे रावचे आनी कटमगाळ म्हजे बरोबर या की आमी भ्रश्टाचार करूं ना, आमी जॉबां खातीर केन्ना पयशे घेवना. हे एकूच उतर सांगचें. देवीक जो न्याय करपाचो आसतो करूनी, कटमगाळ दादाक जो न्याय करपाचो आसतो करनी, पुजाकूय येवनी. तें पयर सांगता म्हाका, आतां जो एडवोकेटाक घेवन आयले ते म्हजे कडेन घेवन, आपूण येता म्हूण कटमगाळ, आपूण येता म्हूण नवदुर्गे, फक्त आपल्या सेक्युरिटी दी म्हणून. हांव म्हणलें बाबा तूं पळय, हांव तुज्या ताणें थोडे पयशे दिवन जॉब दिला आसत, हांव ना म्हणना. दिला आसत का? दिला दिला आसत, ते म्हणटा तशें हांव तूं म्हणटा दिला. पण सर, ताणें मागीर ते पयशे आहा ते सगळे भितर उडयल्या, ते उडोव अशें म्हाका दिसता. ते उडोव येवन पूजा इज नॉट अ इशू. काशनाथ बा, इशू इज नॉट पूजा. प्रॉब्लेम इज गोंयान जॉब विकले वता, गोंयान जॉबा खातीर पयशे दिले वता. पयशे दिल्या शिवाय जॉबा जायना. ताजे सेल्फ एक्झाम्पल हांव आसा. म्हजे कडेन जावना, म्हजे जावना. आता सध्या इतले जाण आसा सध्या तू म्हणटा तशें चलता. आता आय रियली डोंट नो. न्यू जॉब्स हॅव नॉट कम, न्यू jobs have come and they have been given also through the Goa state. 40-50 कितें नवे आयिल्ले. ना खूप आता सगळे. What about past? No, I really don't know. Now future we have seen that now we are seeing. Let's hope we monitor. आम्ही आता मॉनिटर करता, तुवें मॉनिटर करून आम्ही करता. तू वचन दाखय म्हाका एक घेवन सध्या. जीपीएससीचो इश्यू आसा का? जीपीएससीने आज आयलो. जीपीएससी सारख्या ऑर्गनायझेशन जीपीएससीचो junior scale officer who are going to be as good as your level after so many years of service. They direct recruitment asa. When the upper this is going to be of corruption, then what is the lower thing? What is but Supreme Court has taken that cognizance also. Even the GPSC चो chairman case quash केली, तो आज आरोपी जालो परतो. So you have to think that कित्याक येवचे पडटा हातूंत भितर हो मोठो प्रश्न आसा. प्रश्न हो आसा की प्रत्येक गोष्टी कित्याक कोर्टान वचूंक जाय लोकांनी. सरकारान कांय गोष्टी सुदारपाक जाय. सिंपल गजाल, म्हजेर आरोप जालो पूण हांवूच इन्व्हेस्टिगेशन करता त्या आरोपाचें. कशें जातलें? आज आमी ते एक त्या आनी कोणी कितें धाडिल्लें म्हाका. There is vigilance is sending a notice to principal chief engineer where he is made an accused by one lady from Santa Cruz. She says ताणे आरोप केला, ताकाच सांगता तुझ्या हाजेर कितें आसा तें धाड म्हणून. So how do you expect vigilance to be conducted properly? So at least दाखोवपा खातीर लोकांक तरी कितें तरी सारकें करा. सी पर्रीकराची एक गजाल आशिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन भितालें आनी भंय आशिल्लो आनी ऑनेस्ट ऑफिसर हो ऑनेस्ट आशिल्लो. काशिनाथा बाबा सारको ऑफिसर ना आज who is honest. Why people are scared of him? Why government is scared of him? Why does he stand against the government? कोणाक कापात आसा खंयच्या गव्हर्मेंट सर्वंट. आनी एक आसा अमरसेन राणे म्हणून. आय एम टेकिंग दॅट नेम. आय नो. च्या सुद्दां जेन्ना हांव ताका एक कामा खातीर मेळपाक
च्या आपल्या पैशांनी हाडून दिली ताणें म्हाका म्हणजे दॅट इज वॉट द अशे गव्हर्नमेंट सर्वंट officers- शुड बी अशे- अँड आय मस्ट से इट प्राऊडली अमरचंद राणे सारखे ऑफिसर आसा काशीनाथ बाबा सारखे ऑफिसर आसा देर आर सो मेनी अदर जे सांगता कायद्यान आमी करया म्हणून पण तांकां खंय तरी गुड्ड्याक मारल्या ताका भिता ते वेर इज अमरचंद राणे आज तुका खबर आसा खंय आसता बट आय एम टेकिंग दीस नेम असले ऑफिसर नाका सरकारान सरकाराक कोण जाय जे हाजी म्हणटले आपली कामां करतले निमाणे ते पैसे दिवन आयिल्ले आसता निमाणे तूं सुद्दां मान्य करता हे सगळे पॉलिटिक्स लोकूय करप्ट जाल्यात सो ते ऑफिसरूय आपले कामां करपा खातीर पॉलिटिशियन तांकां आपल्या बेगीन काम करता तांकां हाडटले तीच परिस्थिती सो हांव म्हणटा ती अशी एक चळवळ तूं म्हणलें आतां गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दॅट विल हॅपन सर ती मिडल क्लास जाम जाला नाही पूण आता इलेक्शना खातीर इलेक्शनान तो पब्लीक इशू कित्याक जायना खंयचेय राजकीय पक्ष तो इशू घेवन कित्याक येना आमी घेतलो म्हणजे करप्शन इज आवर मेन इश्यू करप्शन आनी क्रायम सी गोंयान आज आमी करप्शन आनी क्रायमा विरुद्ध जे आज लढो उबारला तातल्यान कितले ना कितले साध्य झाले रस्ते झाले पण एक लोकांचे तुमकां सांगता ते हातून या पूजा नायक प्रकरणात जॉब बीन आता सारखे झाले सगळे म्हणजे असे तसे पळयताले पळय जॉब तशे केन नाही. उगडपी कोण हांवूच आता ते Video पळय म्हणजे. सिलेक्शन इवन जीपीएससी इज क्लियर नाव ते आता तुका ना आमी आमी So अपेक्षा काशीनाथ करया. यू हॅव टू गिव मी सम क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग इट आय थिंक तुमच्या हाजेंतल्यान पहिले ना, हांव तुका क्रेडिट दितलो जर तुवें हे फुडें प्रकरण जर करता, हायकोर्टाक करता. व्हरून जर तुवें केले हा, तूं हायकोर्टान वतलो नाही हांवें कितें तूं कर मरे, केलें हायकोर्टान. हांव गेल्यार पॉलिटिकल हांवें ताका लॉयराक ताजें सांगलां कितें करपाचें अरे ताका हांवें सांगलां तूं जेन्ना हायकोर्टान वता तेन्ना तूं आम आदमी पार्टीचो म्हणणी तो तूं आदोगादच म्हणून ना ते वता म्हणटात Political तशें. जे त्या दिसा म्हज्या आमी एका कशे मेळटान- activist कशे म्हज्या सर, एका आमी वताना गव्हर्नमेंट activist गव्हर्नमेंट कशे. स्टेटमेंट करता इज पॉलिटिशियन म्हणून सो जजान म्हणलें ताका पॉलिटिशियन आसलो म्हणून ते कितें जालें? मागीर कशें जालें पॉलिटिशियन असलो म्हणून कितें यू हॅव द रायट देर इज अ ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट सर each one is first citizen and मागीर तूं कितें उरलो Correct. as a citizen you can come, he can No, come. but whatever legal help is required, I have given it to them. I have told them, "ये बाबा तुम्ही जाय तशें करा. You have a lawyer. You do it." Okay. I don't know whether how far she can go and she can take it, but she has given her consent for narco. Simple thing is narco करा न्ही. एसपीनूच म्हणलें आमी नार्को करतले ताजेर म्हणून आज कित्याक करना? सर Do a narco test. Let us see. Narco it requires intrusion in your body. एक नार्को नार्को when it is a consent- नार्को जर पोलीस करना जाल्यार कोणाक तरी ज्युडिशियल लिपायता. कमिशन अपॉइंट जावन ते बाबा हे ताकाच सगळे जात ना सरकाराक ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट नाही, करपाचें. हांव- आज हांव चॅलेंज करता वाय नॉट गो टू तुमच्या कोर्ट तो म्हणटा न्ही तूं वच कोर्टान Court माग will not ask court can only say that investigate properly. Court will not ask them to appoint. Court can judicial monitor commission. sir. I will Monitor not agree. investigation Monitor आणि ते बरे ऑफिसर घालून Court can घाल्ले monitor आसा investigation. पयली, बरे ते ऑफिसर बरे- आता आसा ते गुड्ड्याक पडले ते they कोस्टलान can bring and they can do it. They'll be in some coastal इतल्यान airport आमी बी कार्यावळ आसता. सोंपोवया म्हाका दिसता एक एग्रेसीव आक्रमक अशी चर्चा आमी केल्या तातूंतल्यान कितें भायर सरतलें आमकां खबर ना पूण भायर सरपाक जाय कारण हे पब्लीक सेंटिमेंटूय म्हणटा तशें लोकांनी रिणां काडून लोकांनी कोणाक भांगर घाण दवरून अशे तरेचे पयशे उबारल्यात ते भितात आज एक तर पॉलिटिशियन आसात प्रबळ पॉलिटिशियन आहात तांचे फाटल्यान पयलीं आमी देवा मुखार घाटी सगळं रावन सोपूत घेतात मग देवाकय मदीं हाडला सो अशे वेगवेगळे प्रकरणां Ajba, before you complete one thing I can tell you, Pooja is just the tip of the iceberg. The kind of people that whose names came up आणि ज्या लोकांनी पुजाचे प्रकरण जायना फुडें ज्या लोकांनी पयशे रिटर्न केले पळय ते तुका जर लिस्ट आसत न्ही ते पुजा इज जस्ट वन ऑफ द एक्यूज द रियल एक्यूज आर व्हाईट कलर्ड and who are part of the ruling आणि रुलींग न्ही तातूंत भितर थोडे अशे आशिल्ले पॉलिटिशियन आशिल्ले पण ते कमिशन परते येवंक हा, ना ते पयशे- 20 लाख समज दिल्या 19 लाख तूं दिल्या म्हणटा तशें पॉलिटिशियन हातूंत भितर इनवॉल्ड आहात इतलेंच न्ही जर एक प्रशासन करप्ट जालां कुसलां अशे तरेचे एक हातूंतल्यान एक घाण वास ह्या सगळ्या पुजानाक प्रकरणान सगळ्यांक आयलो एक 10 पत्रकार तयार जावचे पडटले आणि 10 आमच्या बरोबर जे आपल्या तुम्ही तयार बरोबर राहा मरे जाता, आम्ही जाता, आम्ही- खंयच्यान तरी कोण देव येतलो आम्ही कोण काम तरी केला कृष्ण त्यांच्या बरोबर येतलो. आमकांय खबर आसा देव आसात देव पळयतात लक्षात Okay. दवर Anyhow- कर्मा म्हणटा ती सरकारान होता तुझ्या हाज्या भशेन Anyhow, ते स्वप्ना इतल्यान हांव निमाणे कार्यावळ सोंपयतना इतलेंच म्हणून की हें प्रकरण लॉजिकल एंडा मेरेन पावचें कितें तरी वतना सत्य भायर येवचें प्रशासन नितळ जावचें अशी सगळ्यांची मागणी आसा काशीनाथ शेट्टी तूं आनी अमित बाब तुम्ही दोघी जाण ह्या कार्यावळीन शॉर्ट नोटिसाचेर आयले आनी आमी एक खडेगाठ चर्चा केली हातूंतल्यान थोडो तरी उजवाड आमच्या राजकारणाच्या मनान पडूं ज्यो पळय इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी आहात तांची नितळ जी कितें मनां जावची आनी जर हायकोर्टा सारके कोणी तरी हाची दखल घेतली ह्या कार्यावळीची तर आमकां खूब बरें दिसतलें धन्यवाद पळयत रावात गोमंतक TV.